ओल्ड गोंयच्यान फुडें वचत जाल्यार कुणय घाटावयल्यान देंवतेर दाव्या वाटेन एक सुंदरशें देवूळ आमकां पळोवपाक मेळटा. त्रिवार संगम. हय, त्रिवार संगम घडयतलो जाल्यार आयचें आमचें दुसरें डेस्टिनेशन म्हळ्यार कुंकळे. कुंकळे ह्या ल्हानशा गांवांतलें सुंदर आनी भव्य देवूळ तिरुपती बालाजी. गोंयकारांक कमीच पूण भायल्यान येवपी लोकांक ह्या देवळा बद्दल चड खबर आसा. कोणाकूच अंदाज येवचो ना अशा जाग्यार निसर्गाच्या पदरांत हें देवूळ आसा. मूळ आमकां जें खबर आसा तेंच तें इस्टर्न घाटांतलें चित्तोर ह्या डिस्ट्रिक्टांतलें फामाद तिरुपती बालाजीचें देवूळ. हें देवूळ वेंकटेश्वराचें म्हळ्यारूच विष्णूचें जावन आसा. अशें म्हणटात की तुका जर कलियुगान मुक्ती मेळपाक जाय जाल्यार वेंकटेश्वराची भक्ती करत जाल्यार मुक्ती मेळटा. अशें म्हणटात की अशक्य कोटींतली गजाल सुद्दां बालाजीची भक्ती करत जाल्यार शक्य जाता. ह्या देवाक कितलींशींच नांवां आसात. तातूंतलीं कांयशीं म्हळ्यार शाश्वत, गोविंदा, केशव, मधुसूदन, अमृत, माधव, गोपाल, सर्वेश, कृष्णा आनी कितलींशींच. पयलीं आनी आतांय भी तिरुपती गोंयच्यान खूब भावीक वतात. तिरुपती देवळान ब्रह्मोत्सव मोठ्या दबाज्यान जाता. 9 दीस चलपी हो उत्सव सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यान येता. अशें म्हणटात की हो उत्सव लॉर्ड ब्रह्मा हांणी सुरू केल्लो. ताकाच लागून ह्या उत्सवाक ब्रह्मोत्सव अशें म्हणटात. ह्या देवळान येतकच एकदम शांत दिसता. ह्या देवळाचो परिवार म्हळ्यार तिरुपती बालाजी, गणपती, देवी पद्मावती आनी काळ भैरव. हांगा प्रसाद म्हण बुंदी लाडू दितात जो खूब स्वादिश्ट लागता. कुंकळे गांवचे हेंच तें फामाद पूण गोंयकारांक चडशें खबर नाशिल्लें तिरुपती बालाजीचें देवूळ. हय, हांगासर गोंयांतले भावीक येतातूच पूण कर्नाटका, केरळा, तामिळनाड हांगच्यान चड भावीक येतात. आपका नाम क्या है? विनायक कुलकर्णी. आप कहाँ से हो? मैं बಳ್ಳारी कर्नाटक से आया हूँ. कर्नाटक से. यहाँ से मतलब गोवा में पहली बार? हाँ, पहली. अच्छा, यहाँ आने का मतलब कैसे मन बना लिया आपने? हाँ, मुझे पता लगा इधर बालाजी का मंदिर है तो दर्शन करेंगे बोल के आए. तो आप दर्शन करने के लिए वहाँ से यहाँ आए हैं या गोवा घूमने आए? घूमने आए थे, वही पार्ट ऑफ दिस टूर. अच्छा, इधर आ गए. और ये पहली बार आप यहाँ आए हो? हाँ. अच्छा, और कितने दिन यहाँ रहोगे गोवा में? हम और 2 दिन रहने वाले हैं. और 2 दिन में क्या क्या देखना है आपको? दिन में बहुत सारा मंदिर है. पोंडा, ये मंगेशी टेम्पल देखना है और महालक्ष्मी टेम्पल देखना है जी. उसके बाद हम बीच में जाएंगे. डोनापोला देखना है. डोनापोला देखना है. अच्छा, बताइए कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ गोवा के बारे में जो बहुत अट्रैक्ट करती है या फिर बहुत पसंद है? गोवा का लोगों का कोऑपरेशन, जो टूरिस्ट लोगों से तो वो लोग बात करते हैं, गाइडेंस करते हैं. वेरी generous people. And गोवा का नेचर इज सो रिच एंड सो ब्यूटीफुल. इट्स वेरी अट्रैक्टिव. इसलिए आपको यहाँ आना पसंद है. आप वापस कब आओगे? बस जरूर आऊँगा. मैं अकेला बहुत बार आया हूँ. अभी मेरे फैमिली के साथ आया हूँ. बा प्रसाद. हांगासर प्रसाद दिवपाची एक वेगळीच पद्धत आसा. हय, हो पळय येदो व्हडलो लाडू. वो लाडू कसलो? नरम गुंदी. गुंदी लाडी. आणि कित्या पासून केला हो, म्हणजे आणि कितें घाला हातून? तूप, साखर, काजू, किसमिस, लवंग आणि वेलची आणि साखर. अच्छा, म्हाका सांगात वो प्रसाद दर दिसा मेळटा? हय, दर दिसा. आणि कितल्या वरांचेर येवपाक जाय हो प्रसाद घेतलो जाल्यार? तशें कांय ना, वेळेचें बंधन ना. वेळेचें बंधन काय ना, केन्ना आयल्यार मेळटा थंय? अरे वा. आतां खावन पळयता इल्लो. बरें बाबा.
कुंकळ्ळेच्यान फक्त 2 किलोमिटराचेर आसा श्री मंगेश देवस्थान. मंगेशी नांव सामकें फामाद, देवूळ तितलेंच फामाद. रस्त्याच्या कडेकूच एक महाद्वार, थंयच्यान भितर सरप आनी 1000 मीटर चलतकच तुका देवूळ पळोवपाक मेळटा. सुरवातेक मंगेश मठ आनी फुडें पयलीं तळें लागता. ती बारीकशी 2 मिनटांची वाट चलता आसतना एकदम फ्रेश दिसता. मन आपशींच प्रसन्न जाता. हांगा सदांच जात्रा भरिल्ल्या भशेन आसता. हांगा येवपी भावीक किंवा ट्युरिस्ट हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित आसतात. मंगेशाचें देवूळ मूळ कुशस्थळी म्हळ्यार आतांचें कोर्तालीम किंवा कुठ्ठाळे आशिल्लें. ते पयलीं पोर्तुगीज राजवटींत थंयच्यान हालयले गेले. आमी फाटीं पळयल्लें शांतादुर्गा आनी हें मंगेश, दोनूय देवळां भितर भरपूर साम्य आढळटा. हांगासर खेळण्याची किंवा कपड्याची दुकानां टुरिस्टां खातीर भरपूर आसात. आमचो त्रिवार संगम आयज घडोवपाक हें आमचें 3रे डेस्टिनेशन, फोंडेची साफा मशीद. हांवें तुका उदो सांगिल्लें याद आसा, आयज तुका हांव त्रिवार संगम दाखयतलो म्हण. आमी सुरवातीक आमी गोंयचे चर्चीस पळयले, ताजे उपरांत सुंदरशीं देवळां पळयलीं आनी आतां हांव सद्या फोंड्या आसा. हय, आनी ती दिसता पळय थंय, ती साफा मशीद. जालो काय ना त्रिवार संगम? चल यो पळोवया, जाणून घेवया साफा मशीद हांगा केन्नाच्यान आसा ती, हाजो इतिहास कितें आसा तो. चल या पासयेक. पणजेच्यान फोंड्या वतना 1 किलोमीटर पयलींच ही मशीद लागता. ही मशीद 1560 ह्या काळात इब्राहिम आदिलशाह बिजापूर हांणी बांदिल्ली असो इतिहास सांगता. आमी इतल्या वर्सां गोंयांत आसून केन्नाच हांगची फोंडेची फामाद मस्जिद पळोवपाक पावले ना, साफा मस्जिद. हय, पूण आयज बरो चान्स आयला. सद्या म्हजे बरोबर हांगासर मौलाना जी आसा तांचे कडेन उलोवया, तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हाजो इतिहास, हांगासर आनी कितें आसा आनी हांगा उत्सव कितले जातात ते. मौलाना जी, आपका नाम? मेरा नाम जुनैद अहमद कादरी जी. आप कितने साल से यहाँ पे हो? मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ. 5 साल से जी हाँ. और यहाँ की देखरेख आप करते हो? यहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ 5 वक्त की. ये यहाँ की देखरेख साफा मस्जिद कमेटी है जी. यहाँ के लोग हैं, मस्जिद की देखरेख वो करते हैं. मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है जी. इस मस्जिद को तामीर इब्राहिम आदिल शाह ने किया था जी, जो बीजापुर से हैं जी. और मस्जिद का मेंटेनेंस, मस्जिद की जो जिम्मेदारी है
वो हमारी साफ़ा मस्जिद कमेटी करती है। अच्छा। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज इलाके के मुसलमान आके अदा करते हैं जी। जुमा की भी नमाज होती है जी हाँ। ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा की भी नमाज यहाँ इलाके के सारे मुसलमान आकर अदा करते हैं। ये हौज़ है, इसमें जो नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं तो नमाज से पहले इसमें वज़ू करते हैं जी, फिर नमाज अदा करते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे थे यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होती हैं तो मुसलमान गोवा के आते हैं, गोवा से बाहर भी आते हैं? ये मस्जिद बहुत पुरानी तारीख़ी मस्जिद है जी। तो इस मस्जिद को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर जगह से टूरिस्ट वगैरह बहुत सारे लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। जी। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे पीछे क्या है, मतलब देखने जैसा? यहाँ पे दरगाह शरीफ है जी, उसके बारे में कुछ बताइए। जो दरगाह है वो हज़रत अब्दुर्रहमान कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, मज़ार शरीफ है। बहुत सारे लोग उस मज़ार पे हाज़िरी देते हैं, जैसे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं जी, गरीब नवाज के यहाँ जी, तो उसी तरीके से जैसे उस दरगाह पे हाज़िरी देते हैं वैसे यहाँ पे भी ये दरगाह शरीफ पे आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं जी। बहुत सारे लोग नमाज जो मस्जिद में अदा करते हैं और जिनको पता है कि यहाँ पे दरगाह शरीफ है वो दरगाह पे भी जाते हैं। जी। जैसे हिंदुओं के बीच में जैसे पूजा होती है वैसे ही नमाज होता है या फिर नमाज अलग होता है? नमाज जो है हर आदमी अपने अपने धर्म में अपने अपने मज़हब के हिसाब से प्रे करता है जी। तो जब हम मस्जिद में जाते हैं तो हमको सिर्फ नमाज़ पढ़ना होता है जी। जैसे क्रिश्चियन है जी, हिंदू है जी, और जो धर्म के लोग हैं जी, वो अपने अपने हिसाब से अपनी तरीके से प्रेयर करते हैं। इसी तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे भगवान से प्रार्थना करते हाँ, हैं या हाँ। फिर उनसे मांगते हैं? जी हाँ जी। वो दिन में 5 बार होता हाँ, ये हम पर कंपलसरी है, हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ना चाहिए है? जी। ये इस्लाम मज़हब में कंटिन्यू हर आदमी को ये करना है। अवघ्या 30 किलोमिटरच्या जाग्यार हो आमी त्रिबार संगम पळयलो. ओल्ड गोयची चर्च, तिरुपती बालाजी आणि मंगेशाचें देवूळ आणि ही मस्जिद. जाल्यार पुराय गोंयान पळोवपा सारक्यो कितल्यो गजाली आसतल्यो न्हय? मजा आयली नाही? आता वेळ झाला चल पासेक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो आणि तुझो प्रश्न जावन आसा तिरुपती बालाजीचें देवूळ गोंयान खंय आसा? प्रश्न परतून एक फावट. तिरुपती बालाजीचें देवूळ गोंयान खंय आसा? तुजी 2 ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए कुंकळ्या काय ऑप्शन बी फातर्पा. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना चडात चड SMS धाडीत राव. आणि सल पासेक या कॉन्टेस्टाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा रामकृष्ण देसाई फ्रॉम म्हापसा.